गुडिनान भावनो आयज वो पयलो शुक्रार म्हणटोत आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आठवण करता। तो दयाळ, तो आमकां काकूळट दाखयता, तो आमचो गवळी, तो आमचो परामर्श करता। हे सगळे आमी आयकलां आनी हे सगळे आमी अणभवता, ताका लागून आमी हांगसर आयल्या। पूण आमी तोय आमकां आपयता, जशे भशेन माथेवाक लेवीक ताणें आपयलो, म्हजे फाटल्यान ये म्हूण सांगलें। ताणें आमकांय सांगलां, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी यात। आनी आमी येता, सगळीं जाणां आमी ताचेशी येता। पूण ताचेशी आयली म्हणटोच कशे भशेन आसूंक जाय हाणें आमकां दाखयलां। माथेवान कितें केलें ताणें? सगळें सोडलें। म्हणजे कितें? खंयचेच वस्तूक तो चिटकोन रावना जालो, नाजाल्यार तें सगळें ताच्या ताब्यांत आसलें। आतां ताका कांयच नाका, एकूच ताची गिरेस्तकाय जेजू जावन आसा। आनी जेजूचे सगळें रावलें म्हणटोच आमकां सगळें बाकीचें तो दितलो म्हणून आमकां खात्री आसा। पूण ह्या असल्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवंक जाय, तेन्नाच की ताचो प्रिती मोग आमी अणभवतल्यान। आनी खूब जाणां आसात जीं हे भाशेन ताचेर पातयेवन रावतात। तो बाकीचे सगळें ताचो पाटलाव करतना ताका जें आमचें सगळें करूंक जाय तें आमी ताका करूंक दिवंक जाय। माथेवान कितें केलें? तेच भाशेन ताचो पाटलाव केलो आनी सगळे ताचे इश्ट मित्र आसलेले तांकांय जेजूशी हाडले। ताबडतोब सगळे जाण ताचे बरोबर जेवताले खाताले। आनी जेजून तांकां कितें सांगलें? जे कोण असले वायटे मनशाक आमी भायर उडोवंक जाय, तांचे सुशेले आमी पयस जावंक जाय। तांकां ताणें सांगलें, म्हाका दोया जाय, बोली नाका। बोली म्हणजे तांकां दुसऱ्यांनी कितें करचें, पूण आपूण थिसून ना, दुसऱ्यां बरोबर हांव रावंक ना, तांचे बरोबर आजीत जायना। म्हणटच हे भाशेन जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना जेजू आमचे सगळें दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटा। असलो संबंद तो आमचे सगळें घडोवन हाडूंक सोदता। आनी ह्या दिसांनी आमी ह्या मागण्यांतल्यान आयकलां, सोरपोद्यो दाद्यो मनशांक आपयता, आकारता आनी पाठयता। जशे भशेन सान फ्रांसीस शेवेराक ताणें घडोवन हाडलो, त्याच प्रमाणे कितलेचशे जाणांक, जकारियासाकूय, आंटनी मारिया जकारियास, ताचेंय जिवीत तशेंच आसलेलें। 30 आनी 6 वर्सांचो तो जियेला, पूण आपलें सगळें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासून तो वावुरतालो आनी जियेतालो। तेच भाशेन आमी जियेता वावुरता खरी, पूण अदीक खोलायन जिवच्याक सदांच रातची न्हिदच्या आदी आनी सकाळीं उठली म्हणटच जेजूच्या एकवटान सगळीं आमची चिंतना भावना ताका सोंपोवन दिवची आनी सकाळीं ताची चिंतना आमी पुत करून दिसभर ताचें सगळें सादचो। हे भाशेन सगळे सांत भोक्त जेजूनच आमकां आपल्या जिवितान दाखयलां, तो हे भाशेन जियेतालो। तर आमी ताचे पाटलावदारां तर जाल्यार हेच भाशेन आमी जिवया। सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया। प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता। सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताचें सगळें उफेता। सगळें ताच्या नांवान भायर काडया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो, तारण मेळटलें आनी ताची सोडवण आमकां सुटका दिवन ताच्या मोगांत आमी अदीक वाडटले हांव आनी ताचे सारकी आमी दोयाळ जावंक लागतले हांव, काकूळट जावंक लागतले हांव आनी दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्यांचो परामर्श करतले हांव। हे भाशेन घडोवन येवच्याक आतां आमचें सगळें जिवीत जेजूक भेटोवया।